बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां पाठोवंक आयल्या उतर तुझे आयकोन जिणी आमची बदलून जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससण जिवीत जोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां पाठोवंक आयल्या. मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन नेहमीचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून आमी मागया. आज पासका काळाचो 6वो आयतार संभ्रमतना पवित्रात्म्याचें येणें आमकां भरवशाचें देणें जावं पावता म्हणलो संदेश देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या उतराकाल आमी जिवंकूच जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर आमी मागया. प्रती रितीन पावसा खातीर बरो पावस आमकां पावसाव दी. फाटल्या दिसांनी मागून सासांव बरो पावस आमकां पावसाव दी. तशेंच वेळार उदकाक आमकां पावसाव दी. कस्तेल्या मनशा कुळाक तशेंच जिव्या प्राणयांक रुखा झाडांक बरो उदक बरो सुशेग पावस जायशें मागया. सांगातास आमचीं भुरगीं पवित्र कुंभार संवचाक आयत्रेकतात तांच्या बसोती विशेश संदर्भार मागया. तशेंच परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. तशेंच आयच्या दिसा अर्गां सावन मीस बडयता नांव नाका म्हणून मिलार मायवडो तांचेर त्या बसोत विशेष करून संदर्भार मागया. आयच्या दिसा जल्मा दीस आचरण करता फिलोमेना कार्डोजा तिका बागी संतोश बरीत जल्मा दीस मागता आसतना देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गां सावन मिसाचें बलिदान ती भेटयता कोसेस वाडो. तशेंच प्रत्येक साव बसोत मिसाचें बलिदान भेटयता विन्सन मोंतेरो आनी कुटाम दिल्ली तांचेर ते बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमच्या समेस्तां खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. पास्कांच्या 6व्या आयताराच्या देवस्तुतेक आमी सर्वां एक कुटुंब जावन सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती पवित्रत्वाचें येणें दिता आमकां बरवशाचें देणें म्हणलो संदेश दिता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त पवित्रत्म्या मुखांत्र आमचे थंय निरंतर बिडार करता आनी आमकां बरवशान भरता. ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेरी जावची आमी पवित्रत्म्याच्या बळान बरवशाची जिणी जियोंक देवाचो आदार मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचे ती सदांच जिवी आसच्याक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी भरलेलीं जावच्याक देवाचो आदार करपा प्रती रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोव ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. इतर काळ मनान पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी तयार करया. काळजांत थावन दुखदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्या काकूळक सौम्या काकूळक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूळक क्रिस्ता काकूळक आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सुम्या काकूळक सौम्या काकूळक सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन.
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचर्गी आणि शांती तच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमियान देवा देवाची शिडी तून संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया एकडी बोट डोळे दांपया आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवा खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पूत सगळोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो आमकां ताणें हो पवित्र आत्मो बसयला आमच्या सांगाता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हण जेजून आमकां खात्री दिल्या तरी आसा ताच्या आत्म्याक आमकां पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताची आज्ञा विश्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तवळ पिलिपू समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो ताचें शिकोवण आयकून आनी ताणें केल्लीं असर्यां पळोवन पिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एक मनान गमान दिलें देवसार लागल्ल्या साबारांतावन अशुद्ध आत्मे किकराट्यो मारन भायर वेताले जायते आर मारिल्ले आनी पांगळे गूण जाताले ह्या पासत तें शहर व्हड संतोशान आसलें समारियागारांनी देवाचें उतार मानून घेतलें ही खबर जेरुजलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सरशीं धाडलें आनी थंयसर पावतस तांच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्या घेशें तांणी तांचे पासत मागणें केलें कित्याक तांचे मदल्या कोणायचेरी तेदोळ पर्यंत पवित्र आत्मो देवोंक नातुल्लो तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें तवळ पेद्रून आनी जुवांवन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो देवाचें उतर देवाचे ओडपकार
देवाक आनंदाची भोप उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोप उठया. ताची महिमा गीतां गायनांनी वर्णिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोप उठया. सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता. तुझी वागणी करता तुझ्या नावाची गीत गायता. येया आणि देवाची कर्तुवा पळया. मनशामध्ये आमकां तटा करता तसली ताची कामां. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोप उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोप उठया. साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. प्रिती मोगाचनो, क्रिस्ताक सोमी म्हण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या बरोवशेचें कारण विचारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचें अंतस्करण नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्तांतय तुमी आदरतात ते बरे चलीचे निंदा करून कोणी तुमकां उलयती जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश्ट सोंसिचे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदर शिक्षा सोंसचे प्रास बरें आदारिल्ल्या खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारी अपराध्या पासत म्हणजे आमा पाप्यांक देवा थंय पाटी येडचे पासत एकच फावटी मरण पावलो. कुडीन ताजो जीव काडलो जाल्यारी आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सुमी. तुवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगींच ताचेशी येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक माजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांच काळ रावतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय
आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन तें पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पास्का काळाचो 6वो आयतार आमी आज आचरण करतना ह्या 5 आयतारांनी पुनर्जिवंत जेजूचो अनुभव सिसांनी आपणायलेलो आनी जिवीत सोम्या जेजूच्या बरोवशाचीं उतरां फाटल्या 6 आयतारांनी 5 आयतारांनी आमी आयकल्लीं आसात. येवच्या आयतारा सोम्या जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब, सर्गी सोडून वेची परब आमी आचरण करच्या वखदाक पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताकी पेंतेकोस्ताकी आमी आयतीं जाता. आयच्या सुवार्तेंत जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. सोम्याचो उपादेश खंयचो? जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करा. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. एकामेकाचो मोग करी जाय. कोणा थंय एकामेका थंय मोग करी जाय. जेजू म्हणटा, जर तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. म्हजे उपादेश जेजून दिलो एकच उपादेश, हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. एकामेकाचो मोग करी जाय. कोणाचो मोग करचो? म्हजो मोग करतल्याचो हांवें मोग केलो जाल्यार तातूंत कितें विशेशता आसा? जेजू म्हणटा न्ही की तातूंत कितें विशेशता आसा? म्हजो मोग करतल्याचो हांवें मोग केलो जाल्यार तातूंत कांय विशेशता ना. ते सगळी करतात. एकलो गुन्हेगारी करता, एकलो टपोरी करता, एकलो रवडी करता, एकलो चोरी करता, लुटकारी करता. आपणाचो मोग करतल्याचो मोग करता. बापायन पुता दुयेचो मोग करचो, आवय बापायनी भुरग्यांचो मोग करचो स्वाभावीक. भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करचो स्वाभावीक. भावान भयणीचो, भयणीन भावाचो, घोवान बायलेचो, बायलेन घोवाचो मोग करचो स्वाभावीक. पूण जेजू म्हणटा, तुमी एक मेट मुखार वचो जाय. मोग करतना तुमी कोण म्हूण पळोवंक ना. कोण म्हूण पळोवंक ना, तोंड पळोवंक ना. म्हज्या वळखीचो गी, म्हजो शेजारी गी, म्हजो कुटुंबाचो गी म्हूण पळोवंक ना. थोडे फावटी वाडटाना कॅटरिंगाचे वाडटाना तोंड पळयतात. न्ही आमच्या मोगा आसो जाल्यार बरी पडू वाडची, आमच्या कुटुंबाचो जाल्यार बरी पडू वाडची. आमचेच पूत दू वा आमचेच भाव भयणी जाल्यार बरी फुल्ल घालून गडक काडचें. कोणी वळखीचो नातलो, कोणी ना जाल्यार वयल्या भायरूच तोडचें. नाका पडल्यार पडले कुडके, नातल्यार बटाटे मात्र. पळयलें तुमी? हांवें पळयलां. म्हाका वाडले थोडे फावटी कळ्ळें गो तें पाद्रा जावच्या पयलें. आतां सोदें बरें सुदून वाडटात, बरें सुदून पाजत आनी एक कुडके जाय जाता काय पात्र म्हणून. नाका जाल्यार वाडटात. नातल्यार कुंकडाच्या पाटीचो कोणो आहा पळय, तांदूळ काल 4 बोरयो हे मात आसचे काल वते पोपीस आसलो गुडको धरतो तांतूं कांय ना हाडा मात. नातले गोमटी पळया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, तसो मोग केल्यार कितें फायदो? देखून आमी मोग करतना पळोवंक जायना ओ आपणाचो गी तेसो गे ना, सगळ्यांक एकतलेक मोग करतलो जायचे न्ही की. लोक आशे येता तशें, लोक आशे येता एकतलेक कसो मोग करचो. हो म्हज्या मोगा असो ताच्या मोगा असो देखून हांवें तांगेर वचून पडचें, हांगेर वचून पडचें, तें करचें ना. सगळी एकतलेक आसा. लोक अशे येता न्ही
पोरू 5 जिल्ह्या 5 राज्यांक इलेक्शन जालें न्ही गी जालें की ना इलेक्शन जालें कावंटींग जालें पोर सोमारा न्ही वेस्ट बंगालांत ममता बॅनर्जीनंत ना तीच चलोवली पाप 15 वर्सां अधिकाराक आसली जायतो अवकाश आसलो तिका मोग करचो दुस्मान आसूय मोग करचो न्ही गी द्वेश करून कितें फायदो एक दीस तुजो एक दीस म्हजो येतात न्ही गी ती गेली चलवली तमिळनाडांत न्ही गी पयलोसो मुख्यमंत्री चलवलो न्ही गी चलवलो ताका जायतीं कारणां आसात लोक अशें येता आपणाचो मोग करचो केरळांत पळया 15 वर्सां आसलें LDF चलवलें आतां तमिळनाडांत एक नवो तरणाटो आयला पयलीं पिक्चरांत हिरो आसलो तो CMचो रोल जावन पुलिसांचो रोल करून CM जावन न्ही गी पळय गी एक्टींग केल्लें आसा ताणें न्ही गी MLA जावन एक्टींग केल्लें आसा मिनिस्टर जावन एक्ट केल्लें आसा पुलीस जावन एक्ट केल्लें आसा न्ही गी आतां खुद्द CM जालो आज खुद्द पिक्चराची गजल दुसरी आनी असलियताची गजल दुसरी आतां ताची धांवूंक आसा फुल्ल सपोर्ट ताका मेळोना तेणें कोणाचे पांय धरून आतां CM जाला पूण ताचें तें मस्त बरेंपण आसा ताचें नांव कितें विजय पयलें ताचें आनी एक नांव आसा जोसेफ जुजे म्हूण नांव ताचें जोसेफ विजय पळया जुजे बरी तो शाणो जाल्यार जालो जुजे बरी तो नितीवंत जाल्यार बारी बरें जुजेचें नांव ताका आसा खंडीत जुजे बरी तो शाणो आनी नितीचो जातलो म्हणलो भरोसो आमचो आमी मागस तांच्या बसून सकणां बसून कोण पळय नवे CM जातात जावं पुरो आसामांत जावं पुरो वेस्ट बेंगॉलांत जावं पुरो केरळांत जावं पुरो तमिळनाडांत आनी जावं पुरो आनी एक खंयचें तें खंयचें पोंडिचेरी थंयसरी सक्कडी कित्याक म्हळ्यार लोक आशेवन आसा आपणाचो मोग करतलो मनीस जायसै पळय गे देखून पळया समाजांत मुख्यमंत्र्याची भेट आसा म्हणटा आसतना बापाचे लोक येतात पूण सडावत फुलां घालूंक अवकाश कोणाक मेळटात व्हडल्या मनशांक बापाच्या अवकाश ना तांकां व्हडली बॅरिकेड दवरून तिसल्यार रावयतात ती पेपर हांदोवन हातान दवरून तेंत बाकी तांकां मेळना अवकाश जेजू म्हणटा तसल्यां थंय तुमी वसा तांचे समस्या समजून घेया तांकां पाठिंबो दिया तांकां भरवोसो दिया रडतल्यांक बुजया न्ही गे आमचो CM आनी बरो आसात ते थोड्यांच्या काजारांक वतात न्ही गे कोणाच्या काजारांक वतात ते व्हडले फिल्म स्टार व्हडले बिजनेसमॅन व्हडले अधिकारी असल्या तांच्या काजारां वचून फोटो घालतात कोणी पप्पाच्या मनशाच्या काजाराक गेल्ले आसा ती ना पळया एक मुख्यमंत्री आसलो न्ही गे हळ्ळी वास्तव्य म्हूण करतालो न्ही कोण गेलो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी म्हूण वचून एक हळ्ळेंत रावतालो पापाच्या घरा एक मांद्री वचून वर न्हिदतालो आसतालो मुख्यमंत्री हळ्ळी येयल्ली इद्दारे म्हणून कितें म्हळ्यार लोकांची दुर्गत लोकांचे कश्ट समजूंक साध्य जातात न्ही गे चिजो पळय वचून सुंगाकाराच्या घरा पातक्यांच्या घरा बरा रावलो जेजू वचून रावलो कित्याक रावलो तांचे बरी जावंक न्ही तांकां परिवर्तन करच्याक तांकां जिणी बदलवण करच्याक कलवंताच्या घरा तो गेलो प्रद्वारीच्या घरा तो गेलो सुंगाकाराच्या घरा तो गेलो तांगेर रावलो जेवलो कित्याक तांचे बरी जावच्याक न्ही तांकां परिवर्तन करच्याक तांचें मन परिवर्तन करच्याक तांणी तांची पाट साल तांची वायट साल पाट करूंक
तांच्या वायट सालाक पाठ करूंक जिणी परिवर्तन करूंक जेजू थंय गेलो. देव आमच्या सांगाता म्हळ्यार कितें इम्मॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. पळया देखून पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर लोकांचे कश्ट हळ करतलो एकलो आसा जाल्यार, लोकांचे समस्या परिहार करतलो एकलो आसा जाल्यार, लोकांचे रुदान आयकतलो एकलो आसा जाल्यार, त्या लोकांक तो आयकतलो, तो परिहार करतलो, तो बुजयतलो देव जावं पावता. देखून रडतल्या मनशा कुळाक बुजोवच्याक जेजू आयलो, कस्तेल्या मनशा कुळाक सुडका दिवच्याक जेजू आयलो, पिडेंत वळवळतेल्या मनशा कुळाक गुण करच्या वयर जावन जेजू आयलो. आनी ह्या कस्तेल्या मनशा कुळा थंय जेजू रावलो आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणाले, देव आमच्या संगाता म्हणत. बाहुबली पिक्चर तुमी पळयला जावंक बरो, बाहुबली 2 पिक्चर. तातूंत ताची आवयस ताका रवळेरांतली भायर घालता, ताचो हुद्दो फाटीं काडटा आनी रवळेरांतली भायर घालता. आनी तो आपल्या पत्नीक काण घेवन लोकां सांगाता येता, लोकां सांगाता वस्ती करच्या. पापाचो लोक, कश्टतलो लोक, आनी थंय वस्ती करूंक येता आसतना लोक कितें म्हणटा, लोक संतोशान म्हणटा, आमच्या देवान रावळेर सांडला, आमच्या देवान ताचो वैभव सांडला, आमच्या देवान ताचो अधिकार सांडला आनी आमचो देव आमच्या सांगाता रावोंक आयला. देखून संतोष पावया, उल्हास पावया, नाच करया म्हणून तो लोक संतोशान नाचता. कित्याक रुदान करतल्यांची दुखां पुसतलो तो, रडतल्यांक बुजयतलो तो, कश्टतल्यांक सुडका दितलो तो. आज त्या लोकां सांगाता आसा म्हणटा आसतना ते म्हणटात, आमकां राय नाका, आमकां रावळेर नाका, बगार आमकां आमचो देव जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही सगळीं बरीं कामां खंय तावन येतात, खंय तावन येतात. देखून आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. कसलो उपादेश? एकामेकाचो मोग करचो. कोण म्हूण पळयनासतना, तो कोण म्हूण पळयनासतना, म्हजो दायजी गी, म्हजो गोत्री गी, म्हजो भाऊ गी, म्हजी भयण गी, कोण म्हूण पळयनासतना कोण पळय तसो मोग करता. मोग म्हळ्यार मोग करचो म्हळ्यार कशें? मोग करचो म्हळ्यार केन्ना कशें? हम तुम्हारे सना म्हणचें गी, हां कशें? कुच्चू कुच्चू पार्वता म्हणचें गी मागीर, हां मोग करचो म्हळ्यार कितें? अरे हां, एकामेकाच्या गरजां पावोवचें. गरजां पावोवचें म्हळ्यार पळया, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें, हांव बंदीन आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव अस्वस्थ आसलो, पिडेस्त आसलो, तुमी म्हजी सेवा केली. एक पुटी हांव एका मिनिस्ट्रीक येतालो. मिनिस्ट्री म्हळ्यार कोत्ता न्ही, ब्रदर जावन आसतना एका पिरगेचीक मिनिस्ट्रीक येतालो. थंय 2 मारोग जॉयन जाताले. हांव बसाक फाटीं सेमिनरीक येवच्या बसा राखून आसलो आनी त्या वेळार एक बाईक शिंतावन आयली, एक बाई ती शिंतावन आयले. दोनी आपटली ठबाल लागन आनी एकलो पडलो. 2 जाण पडले, 2 जाण ते पडले, एकलो रडपडतालो. म्हाका कालें करचें म्हणून ना. आतां हांव सेमिनाराक वेळ जाता, पूण कालें करचें. एकल्याक धरलो उखल्लो आनी म्हणटा आनी एकलो आयलो, आनी एकलो आयलो. तांणी कुमो केली, दोगांकी उदार घाले आनी एकलो उदा 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 म्हणटालो. हांव धांवलो अशें पळयतना थंय एक घर आसलें. घर आसलें. त्या घरा फाटल्यान व्हडलो कुरीस आसलो, काळो कुरीस. हांव धांवलो वचून ते येताना एक बायल मनीस आसली. बायल मनीस भितर आसली. बेल केलें भायर येवंक वतना कोण कोण म्हणाली. हां कळ्ळें, क्रिस्तांव चित्त म्हणून. आळे माई म्हाका इल्लेशें उदक मेळत गी म्हणाले. घाल्या तें एक्सिडेंट जाला, तुमगेली फोन आसा कितें म्हळें, एम्बुलंसा फोन करच्या. फोन आसा, फोन पाड जाला म्हणाली. फोन पाड जाला म्हणाली. म्हाका इल्लें उदक मेळत गी म्हळें. तिणें बागेल काडूंक वतना उदक मेळत गी म्हळें. आनी तो बोलो ती म्हणाली उदक
थंय भायर टॅप आसा जलांत टॅप आसा थंय तान वरी येत म्हणे हांवें म्हणे काही दान थंय मग्ग आसा तें मग्ग काळें म्हळ्यार काळें जालां तें काल्याक उपेग करतलें गुत्तना पेट्यांक उदक दवरूंक हें गुत्तना तें मग्ग आसलें आनी तें मग्गांत दवर म्हणाली आनी त्याच मग्गांत उदक हाडून दवलो आनी तांकां उदक दिलें उदक शेणयलें आनी तेले सनीन जालें मागीर परतून मग्ग पाटी दिवचें न्ही नातल्यार ती उरली मागीर जोर करीत जाल्यार गुत्तना म्हाका कोण म्हूण गुत्तना वळख पाटी मग्ग दिवंक आयलो मग्ग दवरून पाटी येताना रिंग जालें फोन रिंग जालें पुताचें फोन आलो पुता कसो आय मला एक बरी आसा गे म्हणून हांव मग्ग धरलें सिदा गेलो पळय फोन सामा आसलें ती म्हणाली फोन पाड जाला उदक भायर आसा थंयसर मग्ग आसा परतून बाकी लोक तें काडूंक गुत्तना मागीर एक रिक्षा आयली रिक्षार घालून दोगांकी आस्पत्रेक गेलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकता हांव जेजू सोपादेस आमी पाळटाव म्हणटा कशें पाळटाव मुखेल्ल्यांक कांय जेवण दिवंक आमकां खुशी आसा एका घरा हांव गेल्लो भेटेक घरा येता आसतना दनपार जाल्लो हांव बसून उलयता आसतना SVPचे संदे त्या घरा आयले SVPचे संदे घरा आयले एक सुमार 12:30 वरां जाल्यांत आनी त्या घरा येता आसतना ती घरच्यांनी ताका बरो स्वागत दिलो आनी 5 जाण आसले ते सकडी बसले आनी त्या घरची एक स्त्री म्हणाली तुमी घडी बसा तुमकां पिवंक काडटा ते म्हणा नाका म्हणाले नाका बसा म्हणाली आनी ते भितर गेली आनी बरो मँगो ज्यूस करून 5 जाणांक 5 ग्लास ज्यूस आनी दिली आनी तांतूंत एकलो म्हणालो बाय आमच्या जिवितांत पयले पोटी आमकां ज्यूस मेळचो SVPचे घरा येतना बागेल काडचें मस्तुणें काडलें जाल्यार दिवच्यां दिल्लेशें पाटी दिलें जाल्यार चाय दुरसोणें दिवनूच कांयलें दितात पूण तुवें आज पयले पोटी आमकां ज्यूस दिलोय मस्त खुशी जाली बाय वता कायले आमी मस्त खुशी जाली देव तुका बेसांवांनी भरून दी तिणें मागीर एक कवर दिलें तांकां पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मुखेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक पिवोवन दिल्यान कितें जालें आदी आमच्या घरांनी चंबू आसताले चंबू कोतात आनी घरा भितर रांदच्या कुडांत एक रांदोण आसतलो रांदोण कोता उदकाचो रांदोण आनी एक चंबू न्ही आनी आमच्या घरांत डब्यान गोड आसतालें वाटेन येता जाल्यार वाटसुऱ्याक बायमा भाजी लातरून चू नीर कोरपारा म्हणटाना पळया आमची मलगडी आमची मायेनी इल्लेशें गोडा कुडको आनी उदक दिवन दितालीं चंबू आनी गोड साबण घाताले उदक पियेताले कितलो सुशेग मेळटालो नित्राण जाल्ल्या कुडीक साकर मेळोन परतून कूड बलिश्ट जाताली देखून आमची मलगडी म्हणटालीं कितें मोडक्यांत शीत केदाळास खाली करून वचो देखून मोडकी तूं राती केदाळाई मोडकी पुता म्हणटाली माय केदाळे मोडकी पुता पुसून खाली करनाका तातूंत इल्लें शीत सोड आनी इल्लें उदक घालून तें नीर तासून दी कोणी मणी गरजेवन तूं येतलो भूक लागल्या म्हूण तांकां वाडूंक तें जातलें असलें बरें मोन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दिवंक दिरवें ना भांगर ना वा कितेंच ना पूण दिवचें बरें मोन आसा बळें दिवचें बरें मोन ददोसकायी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिविताची ददोसकायी जावंक जाता कितलें आसोन पाड जावन उडोवच्या बदलाक दिल्ल्यांत ददोसकायी जोडचें वर्तें देणें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता तो मनीस पवित्र आत्म्यान भरलोलो न्ही पुंजान दवरतलो न्ही दिनासतना दवरतलो मगर उदार मापान दितलो मनीस जावं पावता पवित्र आत्म्यान भरलोलो पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरलोलो मनीस मुखेल्ल्यांक जेवण खाण तानेल्ल्यांक पिवन उक्ते आसल्यांक पांगुरोंक बंदेत आशिल्ल्यांची सेवा बंदेत आशिल्ल्यांची भेट पिडेस्ताची सेवा बंदेत आशिल्ल्यांची काही मनी थोडी पोटी भेट करी जाय आमी आश्रमाची भेट करता न्ही आश्रमाची भेट करता बंदेत आशिल्ल्यांची आमी हांव सेमिनारींत आसतना सोशल मिनिस्ट्री आमी करता आसतना म्हाका जैलाक थोडे वचोंक आसतालें जैला मेळोंक जैला म्हळ्यार भितर लोकांक घालनी तांचे लागीं उलोवंक तांकां कावन्सिलींग करूंक तांचें सूख दूख आयकूंक तांकां इल्लीं पदां म्हणोवंक हात्रे करून रावताले ते आमी केदाळ येता म्हूण आयताराचे केदाळ येता म्हूण राखून रावताले कित्याक म्हळ्यार थंय आसले पुरा पाडणी पुरा थंयसर आसले सोर लुडकार न्ही पुरा थंयसर आसले कुणीगार न्ही
काही थोडे असहायक परिस्थितींत आपणाची चूक नासतना भितर असलेले आसात. काही थोडे आपणाची चूक ना पूण म्हाका इल्लेशे गरज पयशांची आसली देखून ताणें म्हणलां तो आपरा तुजो करून खाण घे, तुजो करून खाण घे, हांवें केला म्हूण सांग, तुका इल्ले पयशे दिता आनी त्या पयशां खातीर तो अपराध हांवें खाण घेवन हांव भितर आसलेलो आसा. काही थोडे फुटकी केस मुजेर घालन म्हाका निरपराधी असलेल्या अपराधी घालन भितर आसलेलो आसा. काही थोडी परमशेन सूख जावंक जाय म्हूण जावना, परमशेन सूख जाल्या जाय म्हूण करूं ना, परमशेन जाल्या तो पश्चात्तापवता, रडता, पूण तो भितर आसा. असले संगीत परिस्थितींत कश्ट तेले आसात. तो जैलांत आसा, ताची पतीन ताची भुरगीं घरां आसात, ताची धन आनी मन घरां आसा. तो चिंता, तो रडता, तो सुस्कारता, तो डिप्रेशनाक वेता. असले परिगतींत बंदडेंत असले मस्त जाण आसात. तांकां भेट करची, पिडेस्तांची सेवा करची, पिडेस्तांची न्ही गे. म्हज्या आवयची हांव बऱ्यान मोगान सेवा करता, तशेंच म्हज्या म्हज्या सासूमाईची करीच कळ्ळें. थोडी फुटी म्हज्या आवयची बरी सेवा करता हांव, कित्याक ती म्हजी आवय. पूण सासूमाईची पाटी करता हांव. थोडी फुटी सासूमाई तशीच करता म्हणया, खंय उगोत न्ही ती समा. पूण कितें करचें, जेजू म्हणटा तुजो मोग केल्ल्या सो मात मोग केल्यार कितें फायदो न्ही गे. तुजो दुस्मान आसूय मोग करेजे, सासूमाईन तुजी दुस्मान म्हूण चिंतून मोग कर. तातूंत स्पेशालिटी आसा. दॅट इज द स्पेशालिटी. तुमी एकामेका पळयतात न्ही गे. दॅट इज द स्पेशालिटी. समजलें गे. एक बोटी घोव भितर फोनार उलयतालो गे. माई हुशार नाय गे, वचू आस्पत्रे वचू, एडमीट जा, कांय भिये नाका, फाल्यां धाडटा तुका 10,000-20,000 रुपये, फाल्यां धाडटा, वच बरें करून वखद कर, एडमीट जा, बरें कर, ट्रिटमेंट काण घे, वच. बायल आयकता, भितर धांवन येता. कितें म्हणे तुजे तितले पयशे आसात गे, 20,000 धाडटाय, कळ म्हणजे ते कोणाचे पयशे धाड ठाडा म्हणून हाका उलोवंक अवकाश दिवना. अर्द घंटो फुटली. मागीर लास्ट ताजें उलोवन जाल्या उपरांत घोव म्हणालो, हाडे बा फोन आयिल्ले म्हज्या आवयचे न्ही, तुज्या आवयचे. तुजी आवय हुशार नासली, तुज्या आवयचे फोन आसले. वय गे म्हज्या आवयचे फोन गे, वय गे सत्य हुशार ना गे, 25 न्ही 20 न्ही 50 धाड म्हणाली. म्हळ्यार ताच्या आवयक 50,000 धाडूंक आसा, सासूमाईक 20,000 धाडूंक नजो. अशें चिंता जायना. पवित्रात्म्याचो मनीस तूं जायनाय. पवित्रात्म्याचो मनीस तूं जाय जाल्यार तुवें पळया भुकेल्ल्यांक जेवण दिता आसतना तोंड पळोवंक नजो कोण गे म्हण, तानेल्ल्यांक पिवोन दिता आसतना सारकें पळोवंक नजो कोण गे म्हण, उक्तो आशिल्ल्यांक न्हेसोन पांघरूंक नासलेल्यांक पांघराण दिवचें. पळया बंदेत आसल्यांची भेट करची, पिडेस्तांची सेवा करची. ही सगळी पवित्रात्म्याची कामां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजीं कामां करतल्यात, देखून हांव तुमकां सताचो आत्मो दितलो, ते तुमकां सगळें शिकयतलो. आज म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सुम्याचो मोग करता म्हण दाखोवच्याक असलीं कामां आमचे तावन दिसून येवंक जाय. असलीं कामां आमचे तावन दिसून आयलीं जाल्यार पवित्रात्म्याचे मनीस आमी जावंक पावल्या म्हणलें सत रुजू जाता. असलींची बी जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. ते एका देवात आसलो आमचो बाबा तूं सारी सगळी सांगता एकाच देवा सत्मानता सर्वद्वेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तो सोरसनार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवा सुकलो स्पूत तो सरकळा आदी बाबा तन सलमला देवा तन दिवस वडा तन उसवाड करा देवा तन अपसल्लो करो देव तो देवा तन सलमला करू सोना बाबाच्या साईं बासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून हें बसोत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं ओंकारमयाचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंस वेला तकाल ताका कुर्सार मारलो आनी कस्त मरण सोंसले आनी ताका निकेविलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी तेजे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्या सत्मानता ईश्वर आनी जीव दतार तो
बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समसर को नमस्कार आणि माफावो प्रभा देवर वितो बोललो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतावरी स्थापलेले सभे मानता पथकाच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नाना समून मानता आणि मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आणि ससनाच्या जिविताक विश्वास उडवता आमेन. यस विश्वासान यस भोवतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा तरी देवाच्या पांयतळा आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा तुजेर राज परगटूंक वावुरच्या पापा साहेबाचेर सर बिस्पांचेर याजक आनी धार्मीक भाव भयणींचेर तुजी भरपूर बेसांवां घाल. पवित्रात्म्याच्या बळान सुवार्थेक साथ जावन जियेव तांकां आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. स राजकी आनी सरकारी अधिकारींक पवित्रात्म्याच्या बळान भर खोटेपण सांडून निस्वार्थीपणी लोकांची सेवा करूंक तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर उपयोग करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तांच्या शिकपाक जाय जाल्ली बुद्दवंतकाय आनी जाणवाय फावो कर. तांचे जिणेंत यशस्वी आनी प्रगती जोडटना सदांच नीट वाटेन सोमकूंक आनी बरो फुडार बांदून हाडूंक तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पेंतेकोस्ताचे हे परबे दिसा पवित्र सभेचो जल्म दीस संभ्रमतना पवित्र सभेंत सुवार्ता प्रगट करूंक तुज्या पुताचो लक्षिल्यान मोग करूंक ताका साक्ष जावन जिवंक युवा जाणांक तूं विंचून काड आनी तांकां तुज्या पुता जेजूचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक तशेंच वेगवेगळे पिडे वरवीं शारिरीक तशेंच मानसीक जावन कश्टोवच्या भावा भयणींक तुका समर्पिता हांव. सोम्या तांचे कश्ट हळू कर सोंसणीकाय धैर्य आनी बरवसो चडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे येवकरिस्ताचे बलिदान आमकां आत्मीक घटाय दिवचें जिणयेंत बदलावन हाडचें पेंतेकोस्त जावं दी. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर आनी स्विकार करचो कुमगार आमचे थंय नवेपण तशेंच आध्यात्मीक बदलावण हाडूंक म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दामपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. ही म्हयन्यांत आमी आसां जायतीं कार्य संभ्रमां ह्या म्हयन्यांत जाती आसात सगळें बऱ्यान जावच्याक सुमी असो आदार मागया. 13 जाणां भुरगीं आमची पयलो कुमगार स्विकार करतात तांचे बसोत आमी मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी बसोत आमी मागया. ऑनलायन रिमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भक्तिकां बसोत वावरत्यां बसोत कसले तेल्ल्या पिडेस्त भाव भयणी बसोत आमी मागया. आमकां बरो पावसाची गरज आसा भुंय थंड जावची गरज आसा उदकाचे समस्ये तत्वार सगळे परिहार जावची गरज आसा. मनशाक मनजातींक रुखा चडांक सुकण्या संवजांक जीवदाडींक सगळ्यांक उदकाची गरज आसा. हो तें उदक जावच्या बरो पावस ह्या दिसांनी आमकां हो जावं दी म्हूण आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजेर मुखार उसरलेली आमची मागणी दीन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. तुज्या पुतान दिलो उपादेश एकामेकाचो मोग करचो खरेपणी पळोवंक आनी आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे पवित्रात्म्याची देणी आनी फळां दिसून येवंक जाय असची कृपा सदांच फोव कर म्हूण मागता हांव. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवांचो वायंदाकांचो बापा दितां तुका बदलून देणे दितूंक ग्रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका. उडो गोवांचो वायंदाकांचो बापा दितां तुका बदलून देणे दितूंक ग्रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका.
दिताय आत्मीक पोषण वाईन बदलून दिताय अद्भुत पिबन आशीर्वादून मुझे चालते जीवन पवित्र करो बापा करते पावन उंडो गोवांचो वाईन दाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितूंक ग्रासत्म्याचो जिवीत लावय म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्ववेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दवाक सर्विस्पर मानून घे. कनवळे आमच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या पातकाक लागून निरपराधी पूत तुजो आम अपराधा पासत कुर्सार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान बरोवन ताच्या गोपांत व्हरूंक तो आपूण पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्जीवन जालो ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमोन आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवन तुजे शिवडून वर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व कडी आमी तुका वाकणूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पण देखून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्यदा भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्लसता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबा निरंतरे गायता तुजे मुखार सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तू सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणीनो हुंडानी वाईन असले जेजूचे मांस आनी रगसान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी सोम्याचो उपादेश पाळसो एकामेकाचो मोग करसो आपणाचो मोग करतल्यांचो मातरांनी बगार आपणाचो द्वेश करतल्यांचो मोग करसो वर्तें देणें रुता जावंक ह्या मुखांतर दादोसकायची जिवी जोडूंक जाय ची कृपा मागया बापा करोसो तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सुसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात
ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक करारचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुठ परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण एवढा आस करता आनी वच्छिवी तसो उंडो सोडून अशी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभे सूड आस करी लिओ आमचो पप्पा पिटर पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगतीत उंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक वोवो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां वोवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची याचना मतीन दवरून ताणें शिकवलेले मागणी मुक्तीन संगत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासाचो आमकां दी आनी आमी आमचे फुलेल्या आमक्षेता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले विडेशिड्यांतले आमकां निवार. देवकोणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडूंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बुरवुशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ. तूं जे त्यांनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
पुढे या इजवलस जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेत त्यांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. आमकां ताणें उपादेश दिल्ली. उपादेश पळोवन तसो मोग करूंक उलो दिता ती शेळयेची जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. हांव भुकेलो म्हाका कवयले, तानेलो म्हाका पियेवंक दिले, दयेन आनी प्रितीन म्हाका सलयले, तयार केला हांवें रास सर्गीचे. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो. प्राप्तुया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूचो आमी खरो मोग करूंक जाल्यार ताची आज्ञा आमी पाळटले आनी तेन्ना तुवें आमचो मोग करतलो आनी आपुणूच मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पळोवंक आनी अशें ताच्यो बसवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बरवशान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गाची राणी उल्हास पाव, हालेलुया, हालेलुया. सर्गाची राणी उल्हास पाव, हालेलुया. कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाली, हालेलुया. कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाली, हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पाव, हालेलुया, हालेलुया. सर्गाची राणी उल्हास पाव, हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद दिवाम नमान बळो जेजू आशीर्वादी आमकां रोजारी सेविनी आम्हा पसत विनंती सगळी कर. संगता बगेन गुरुसाचे गुरुवेन आमचे देवा आमच्या निस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मिसान भक्तीन वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अभिनंदन आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सां हांव हे पुंतळार जायतीं
आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बाळू जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळू जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरेची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्ली आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतां जायत्या वर्सांतां ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी